प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक दिसती पडत आसा आनी दिसती पडटा तितले पावटी एक नवी दिशा आपल्या शिसांक दाखयता. आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता पेद्रू जेजू विशीं जें कितें घडूंक जाय आसलेलें ताचे विशीं सांगता आनी हाचे विशीं लोकांन कितें केलां म्हणजे परजेन जुदेव परजेन कशे भाशेन ताचे कडेन वागल्यात हांची तांकां परतून उगडास करून दिता. म्हणपाक जाता सॉर्ट ऑफ इवॅल्युएशन, कितें जालें, कशें जालें, कोणें कितें केलें हाचे विशीं आमी जायते पावटी आमच्या जिवितांत कितेंय जायत जाल्यार रोखडीच आमी मागीर ताचें इवॅल्युएशन करता. इवॅल्युएशन करता आसतना आमी जस्टिफिकेशन म्हणून दिता, ना अशें जालें देखून हांवें अशें म्हणलें आनी ताणें तशें म्हणलें देखून हांवें तशें केलें. करतात तुमी? आमी कोत्ता हे भाशेन आमचें इवॅल्युएशन. आनी जायते पावटी हें इवॅल्युएशन म्हणटा तें करता आसतना जोण एकलो आपणाक साल्वार करता. म्हणल्यार चूक हांवें करूंक ना, चूक ताणें केल्या दुसऱ्यान केल्या. आमी दुसऱ्यांक पयलीं बोटां दाखोवंक आमकां बरें दिसता आनी आमची चूक आसा ती मातशें इल्लीशी लिपोवपाक वो ती मायल्ड करपाक, मायल्ड मातशें ताका इल्लीशी लोव करपाची. म्हजी चूक मातशें लोव, दुसऱ्यांची चूक मातशें व्हडली आनी मागीर हांवें अशें म्हणलें ताणें तशें म्हणलें, असल्यो वस्तू आमी जायते फावटी करता. भाव भयणीनो, हेंच पेद्रू ह्या लोकांक हे परजेक सांगता. आनी परजां कित्याक आयिल्लीं आयकपाक ताचें? कित्याक ताच्या हातांतल्यान मिलाग्र घडलेली. ह्या मनशाक ताणें बरो केल्लो, जो भीक मागूंक आसलो ताका ताणें म्हणलेलें, उठ तुजें हांतरूण घे, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी तो चल्लो आनी ह्या पासून ती परजां आयकूंक आयिल्ली. तर हे परजेक केरीत भाशेन पेद्रू ही खबर सांगता, तुमच्या पुर्वजांनी ताका समजून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना आनी ह्या पासत ताका खुर्सार खेळायलो. पूण हें सगळें जें चूक वो वायट ताणें केलां तें नेणारपणान केलां. देखून भोगसणें घेवपाची गरज आसा, मानून घेवपाची गरज आसा. आनी जो कोण आपल्यो चुकी मानून घेता आनी ताचें भोगसणें घेता ताका तारण मेळ्ळें. ही खबर पेद्रू खेरीत भाशेन ह्या लोकांक वो हे परजेक सांगता. वा भयणीनो, देव खंय वांकड्या वडीचेर पासून नीट बरयता. आमी म्हणटा गॉड रायट स्ट्रेट इवन ऑन द क्रुकड लायन्स. आमचें जिवीत जायते पावटी क्रुकड जाल्लें आसा, वांकडें जाल्लें आसा. आयचो समाज वांकडो तिकडो गेल्लो आसा. आयज आमचे भोंवतणी जें कितें चलता तातूंत जायतें वांकडेपण आनी क्रुकडनेस म्हणटा तें आमकां दिसती पडटा. आयज जे भाशेन आमी एकामेका लागीं वागता, आयज आमी जांच्या हातांत जुट्ट्यो दिल्ल्यो आसात, जांकां जबाबदारी आसात वेगवेगळ्यो ह्या समाजान हो समाज नवो करपाक, वांकड्यो तिकडे गेल्ले आसात. आनी तातूंत भितर आयज आमचो समाज सांडलेलो आसा. देखून पुनर्जीवनपणाची गरज. आमी ह्या शिसांक पळयता, जेन्ना जेजू आतां पुनर्जीवन जावन तांकां मेळटालो, दिसती पडटालो आनी एक एकलो आपणाक मेळ्ळा ते भाशेन दुसऱ्यांक सांगतालो. आयचें शुभ वर्तमान सुरू जालां. एमावसाचे शीस जे एमावसाचे वाटेन चलून वेताले तांकां वाटेर जेजू मेळ्ळलो आनी ते रातयांचे राती परतून येवन ही खबर शिसांक आपोस्तलांक दितात. कितें कितें घडलें आनी उंडो मोडटा आसतना कशे भाशेन आमी ताका वळखलो ही खबर ते ताका सांगूंक आयिल्ले. आनी असले वेळार जेजू तांचे मदें येवन उबो जाता. आपूण येवन ही खबर आपूण येवन हो अणभव, हो एक्सपिरियन्स हे आपल्या शिसांक दिता. आनी आमी आयकलां कशे भाशेन ह्या शिसांक मानून घेवपाक कितलें अवघड जाता. ते भियेले, घाबरले, ते भूत म्हणून समजले. जरूय जेजून आपल्या कोश्टा मरणाची खबर आनी पुनर्जीवनपणाची खबर तांकां आदीं फुडें सांगून दवरलेली, तरूय आसतना ते दुबावले आनी भियेले. भाव भयणीनो, आमकांय जायते पावटी जें कितें बरें आसा, जें कितें सारकें आसा तें मानून घेवपाक कितलें अवघड जायना. कितें चुकीचें आसा, वायट आसा, दुखाचें आसा, कोश्टाचें आसा आमी रोखडीं समजता आनी मानून पासून घेता. एके भाशेन जेजूच्या कोश्टांक आनी मरणाक आमी चड लागीं आसा. कित्याक आमच्या जिवितान हे कोश्ट आमी जायते सोंसता.
पूण हें पुनर्जिवनपण घडये आमी आजून पासून भोगूंक ना आमच्या जिवितांत आनी ह्या पासून जेजूचें पुनर्जिवनपण मानून घेवपाक अवघड जाता, दुबाव येतात. पूण देव जरी तर आमच्या वांकड्या वडींचेर नीट बरयता जाल्यार भाव भयणीनो आमी ह्या शिसांक जेजून जे भाशेन हो संदेश दिला तो आमी आयज घेवपाक गरज. बागेवन पेद्रून ते पोरचेक जो संदेश दिला तो आमी घेवपाक गरज. वांकडें जाल्लें आसा, तिकडे जाल्लें आसा, परवा ना. देवा मुखार यो आनी देवा मुखार तुजें जिवीत दवर. सरेंडर युअर सेल्फ. आनी जरी तर तूं तुकाच देवा मुखार हे भाशेन सरेंडर करपाक तयार आसा जाल्यार हें सगळीं बरेपणां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचें बरेपण आसा तें तुज्या जिवितांत मेळूंकूच जाय. आदीं जें चुकलोलें आसा तें आतां सारकें जावंकूच जाय. जशें जेजून म्हणलां म्हजे विशीं जें जितलेंय बरयल्लें आसा तें सगळें खरें जावंकूच जाय आसलें. आमचे विशीं घडये पवित्र पुस्तकांत हे भाशेन बरयल्लें ना, आमचीं नांवां घडये पवित्र पुस्तकांत ना, पूण देवाच्या पुस्तकार आमचीं जोण एकल्याचीं नांवां आसात. देवाच्या पुस्तकार, जिविताच्या पुस्तकार आमचें जोण एकल्याचें नांव देवान बरोवन दवरलेलें आसा. पूण जरी तर तें आमी मानून घेनात आनी आमी जरी तर हो अणभव घेनात जे भाशेन जेजून हो अणभव ह्या आपल्या शिसांक दिलो, न्हयच फकत बेश्टें आयकून पूण म्हाका पळयात, म्हाका हात लायात, सांसपून पळयात. आमचो देव पयस आसलेलो देव न्हय, बेश्टो वयर स्वर्गार पळोवन मागणें करपाचो देव न्हू, पूण आमचो देव खूद आपूण आमचे मदें येता. आमकां हात लावपाक सांसपूंक मेळटा ते भाशेन जाता. आमी ताका आमचे भितर घेवपाक आमकां मेळटा ते भाशेन जाता. ह्या आल्ताराचेर येता हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान जेन्ना बदलता तेन्ना ह्याच जेजूक आमी आमचे कुडीन सांसपिता, आमचे कुडीन ताका आमी हात लायता, आमचे कुडीच्या दोळ्यांनी आमी ताका पळयता. तर हें दिसाच्या दिसाक न्हयच फकत हे मिसाचे भेटेन, पूण ही मिसाची भेट सोंपून आमी भायर वेता तेन्नाय आमी जेजूक भोगूंक, अणभवूंक, ताका पळयोवंक, दुसऱ्यांच्या कश्टांनी त्रासांनी तेच बरोबर दुसऱ्यांचे पुनर्जिवनपणान, दुसऱ्यांचे खुशालकायेन आमी देवाक सांसपूंक, जेजूक आमी पळयोवंक, भोगूंक आमकां हे भेटेन कृपा दी म्हूण मागुया.